फर्नांडीस एका देवान सुर्गेचें सूख फावो करूंक मिसाचे भेटेंत मागुया. त्याच बरोबर फेलिसिया वेगस हे भयणीचो जल्माचो दीस देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. पोसरेंबाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. एग्नस वेगस, लुसिया वेगस, जुझेलायस वेगस, आंतोनियो वेगस, फिलोमेना वेगस, लॉरेन्सो वेगस, क्लेटो वेगस, Angelica Fernandes, Luisina Viegas, Joaquim Viegas. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आणि हे पवित्र गोड समारंभाक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत घेवन सदांच साकबार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका दूत कोर, सोम्याका दूत कोर, क्रिस्ताका दूत कोर, क्रिस्ताका दूत कोर, सोम्याका दूत कोर, सोम्याका दूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नुस्तें तें आमचे थावन पयस काड आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी म्हूण खालतेपणी मागता हांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पेद्रूचें दुसरें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, मळब आकटें जावन नांच जातलें आनी शिश्यचे दातू लासून कोट्टले तो देवाचो दीस बेगीन पावून म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. तोय प्रमाणीकपण बसतलें. देखून भोव प्रितीचे बा भयणीनो, तांकता तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचे मात्मेपण तुमचे सोडवणे खातीर मन म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाचे भाव भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यांत म्हणटोच चत्राय दवरात. ना जाल्यार नोश्ट्या मनशाची वांकडी वाट दवरून तुमी तुमचें तिरपण सांडून बेशात. उरफाटीन आमच्या सोम्या आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सगळें वाडोवन दी. ताका मोहिमा आतां आनी सासणां सासणांक. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखा. तुमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा पिणकीचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो म्हणया. सर्वेस्परा पिणकीचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. परवट रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं
सासणांतान सासणांक पर्यंत तूं देव. जबाब. सर्वेस्वरा पिळकेचे पिळकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाचें पुता दुआनो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सर्वेस्वरा पिळकेचे पिळकेन तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वाचतले? 70 आनी बळबळायकी आसल्यार 80, आनी चड करून तीं दुखीन बोल्लेली वो पकड. सोत करून सोरतात आनी आमी नाच जाता. जबाब. सर्वेस्वरा पिळकेचे पिळकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उलासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब. सर्वेस्वरा पिळकेचे पिळकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेंत देव आमचो. तुमची मोत उजवाडून तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरवाचो. उगडापो तुमकां जावं. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. फारिसेवांतल्या आनी एरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणव. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडलेनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाऱ्याक पट्टी फारीक करूंक येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांच्या नाद विद्या ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मारूंक सोदतात? एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी तांणी हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हणलें, शेजाऱ्याचें. पट्टी पाडून जेजून ताका सांगलें, तशें जाल्यार शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बिरानो, आमी पळयता ह्या दिसांनी वाचपान चलतात तेन्ना शुभ वर्तमान जेजूचेर ऑपोजिशन वाडटा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां 3 तरेचे मनीस, चीफ प्रिस्ट मुखेल यादनीक, स्क्रायब्स 2 शास्त्री आनी वडील एल्डर्स, ते ताका फास्ट म्हणटात ऑथॉरिटी विशीं. आयज आनी एक ग्रूप येयला, फारिझेव आनी एरोदीच्या पक्षाचे एरोडियन्स, फॅरिझीज आनी एरोडियन्स. फाल्यां आमी पळयतले सादुसीज, जे
पुनर्जीवनपणाचे स्वत माननान पुनर्जीवनपणाचे जेजू क्वेश्चन करतलो आनी मागीर परतून आनी एक स्क्रायब येतलो धर्मशास्त्री खंयचो व्हडलो कमांडमेंट वेगवेगळे तरेन जेजूक ते फास्ट मांडूंक सोदतात. आयच्या दिसा आमी पळयता दोन फारीक करचो वो न्हू टॅक्स आसलोलो सेन्सस टॅक्स. त्या राजान अदीक करून रोमकार तांचेर राजवटकी चलयतात देखून तांच्या हातान घातलेलो. उलोवप तांचें एकदम बरें. तूं देवाक कोणाचीच भिडा तुका ना. तूं लोकांच्या तोंडाक पडोवन कांय वायट करिनाय. देवाची वाट खरेपणी चुकयताय. बरीं बरीं उतरां जेजूच्या तोंडाक उलोवन एके भाशेन म्हणटा तूं बरो तूं बरो तूं बरो. तांची काळजां कुसलोली. भायल्यान बरें दाखयतात पूण भितरल्यान फास्ट मांडूंक आयिल्ले आसात. आनी जेजूय तातूंतलो बरे भाशेन भायर सरता. हें रुपणें कोणाचें. दोन भासांचे टॅक्स आसताले कॉयन्स. एक टेंपल कॉयन्स ते देव मंदिराचे सगळ्यो ताचेर आसताले. दुसरें रोमन गव्हर्मेंट सेजाराचे पिक्चर आसतालें थंयसर तो टॅक्स रोमन गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आसलेलो. आतां तो कॉयन आसा ताचेर शेजार पातशायाचें पिक्चर आनी मागीर हाय प्रिस्ट म्हणजे कितें ताचें आसा तेन्ना हो व्हडलो टेक्स हिमसेल्फ एज डिवायन. आपूण दैवीक कसो तो आतां सेजार देवाची सुवात ताणें घेतलेली. आपूण मोदेस्ती देवा आनी मनशां मदें हे भाशेन तांचें चिंतप आसलोलें तेन्ना दोन ग्रूप आयल्यात. एक फारिझेव सारके रागार आसताले तांचेर अदीक करून रोमकारांचेर. ते म्हणटे सेपरेट स्टेट आमी जुदेव आमी तुमकां कित्याक फारीक करूंक जाय. आनी रिवोल्ट पर्यंत जालोलो. जुदास गॅलिलियन न्हू ताणें रिवोल्ट केलोलो आनी मागीर मारलेले तांकां जायते जाणांक. मागीर परतून वॉर जालोलें. सो द फॅरिसीज वर अगेन्स्ट द रूल ऑफ द रोमन्स. आनी आतां फारिझेव येयल्यात थंयसर आनी हेरोडियन्स म्हणजे जे सरकाराक सपोर्ट दितात दुस्मान कशे बाराबूर जावन जेजूक फास्ट मांडटात. आनी हो फास्ट मांडटात तेन्ना जेजू म्हणटा जे सरकाराक आसा तें सरकाराक दियात तुमी. आनी पवित्र आत्मा पवित्र सभा तेंच आमकां शिकयतली. जे कायदे आसात आमी सरकाराचे दोन फारीक करूंक जाय. इनकम टॅक्स भरूंक जाय. अदर टॅक्सीस आसा ते भरात तुमी. पूण जें कितें तुमी देवाक दिवंक जाय तें देवाक दियात. देवाक दिनासतना रावचें न्हय. आनी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां तेंच सांगता इफ समथींग ऑब्स्ट्रॅक्ट यू म्हणजे सरकारान कसलीय मांडण्यो काडल्यो जे तुका तुजो धर्म बरे भाशेन जिवंक दिना वो आडकोळी करता जाल्यार तुवें ते भाशेन वागूंक जाय म्हणना. टॅक्स बा सगळें भरात पूण सरकारान बा तुका धर्माचेर तुजो धर्म जियोवपाक आडकोड करूंक जायना. अदीक करून आमची मॉरल आमकां आमची समजे आत्मीक वाडे आमकां हे भाशेन पवित्र आत्म्या जेजूची शिकवण सांगता हे भाशेन चलूंक जाय म्हूण. सरकारान आमकां पत्तें चलूंक जाय म्हूण सांगूंक जायना. आनी हाचे वयर आमची कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च एकदम क्लियर आसा. पूण जेजू आमकां अदीक करून हे शुभ वर्तमानांतल्यान तांकां सारको जबाब दिवन ताचे जबाबाकूय ते अजब जातात. पूण आमी मनान दवरचें जेजू भाशेन आमी सदांच देवाच्या वावराक देवाच्या मोगाक देव दाखयता ते वाटेक आमी विस्वाशी रावची. आनी जेन्नाय जायते फावटी बरे भाशेन सांगून बाबा भयण आसतात तसलीं आमकां फास्ट मांडूंक सोदतात त्या फासांतली सुटूंक देवान आमकां उजवाडान भरची हे मागणी आमच्या आज जावं दी. भेटून एक गायन गावया. C15 देवा उतर आमी घेतला पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सवार दिला. सवार जावनी जिविताचो मोगान गेले
म्हज्या भावा भयणांनो, आमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परात तुजे मोवाळायचेर पातयेवन दानां घेवन तुका मान दिवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. तुजे नितळ करतले कुरपीन आमी वांटो घेतल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुमरमतांव जिव्या बाबाटान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टाव थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवूत येण्याक ओतरेकतांव. देखून सोर देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सुसूक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. Bavartaco Sovia Tuce morami somorota Ani tu poroteso Tuce morci mormon देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाच्यान ओतरून गेल्यांत
त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीत ओत्रोकतोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई संगाती तिचो पोती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन मृतांनी सोरकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराच्या आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. कोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावया. तुजे भायर मोच्या देवा. D40 570 D41 पेज 70.
तुझे भायर मोच्या देवा शांती नामोच्या ओतम्या तुझे भायर मोच्या देवा शांती नामोच्या ओतम्या तू एकलोच म्हाका राखय तू एकलोच आदार दिताय तू एकलोच म्हाका राखय तू एकलोच आदार दिताय तू एकलोच मोचे गौरव तू एकलोच मोचो दारूण तू एकलोच मोचे गौरव तू एकलोच मोचो दारूण तू एकलोच मोचो किडो तूच म्हाका तीरगोड करताय तू एकलोच मोचो किडो तूच म्हाका तीरगोड करताय प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पुसलोले आमकां तुज्या आत्म्यान चलय अशें जिबेन आनी उतरान माथानूय बोगोर सोतान आनी कोज्ञांनी तुका साक्षी दिवंक आनी सुर्गेच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव भयणांनो, फाल्यां सदांचे भाशेन बुधवारची दोनी नोवेनां जातलीं, पूण ब्रेस्ताराक दुसरे मीस सोंपल्या उपरांत आमी सांतिस्माचो बेनेडिक्शन करतले आनी आशिर्वाद दितले ब्रेस्तार, शुक्रार आनी सोनवार. तशेंच आयतारा दीस दोबाजीक परब 8 वरांचेर मीस आनी मीस जाल्या उपरांत पावस पडना जाल्यार भायल्यांतल्यान सांतिस्माचें पुरसांव, पावस पडलो जाल्यार भितरल्यान ल्हानशें पुरसांव जातलें. मागीर शुक्रार पावलो
फुडलो शुक्रार जेजूच्या काळजाची परब. ताचे पयले 4 दीस आमी मंडे ट्युजडे वेनसडे थर्सडे 7:15 जेजूच्या 7:15 जेजूच्या काळजाचो आमी दीस करतले. आनी मागीर तयारी जेजूच्या काळजाची पुर्बेक सोनवारा दीस हांकां सांताचोनीची परब आसा, ती आमी सांताचोनीची परब करतले. 12वीर जेजूच्या काळजाची परब आनी 13वीर सांताचोनीची परब नोमशीन कपेलान. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. सुरपदविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. एकूच वस्त शुक्रारा दीस कुमसार आसतली 5 ते 6. मागीर मीस जाल्या उपरांत आमचे सदांचे भाशेन एडोरेशन, प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, लेईंग ऑफ हँड्स तें सद्या बंद आसचें ना, म्हणजे चालूच आसतलें. आनी कुमसारांय नोटीस बोर्डार तुमी पळयल्यात. पयले मीस जाल्या म्हणटच कोणाय कुमसार जावंक जाय जाल्यार तुमी साकेसीन पादिकाराक वा पातकुराक मेळचें. पूण थोडो वेळ लोकांक मेवतले आमी भायल्यान. ते जाले उपरांत मागीर कोणाक जाय जाल्यार तुमी कुमसार वचची एवरी डे एक्सेप्ट संडे आफ्टर द फर्स्ट मास 6:30 मीस जाल्या उपरांत. कोणाक कुमसार जाय जाल्यार कुमसार जावचें, नाजाल्यार म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक 5 ते 6 पर्यंत कुमसार आसतली. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महापुरव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या फासांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवन आमी घालते फुडें मागता. आनी तूं स्वर्गीच्या दरबाराच्या कुमरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमपणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक वतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F12 कुशाल काळजां 5 9 आनी 1. F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांती बाय सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकटायचे नामी वाडून गेला उडो सोरो. एका साड्याक म्हज्या देवान कुशाकाई क्रायस्टमास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांती बाय सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया.